डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता असताना रायटली सांगले, दिस इज अ लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आनी तेजी पर्सेंटेज कितली असली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% असू शकता. आम्ही म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याचे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे तो चुकून एखादो जो आसा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जण अशा पद्दतीन जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा. खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHCन म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आनी स्पेशली जे ANM आनी GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यांनी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगलां की तुमी तपासपाक येयात म्हणून. खूबशे फावटी हांव पळयतां की पेशंट आपल्याक कितें दुयेंस जाला पळय न्ही तें लिपोवपाचें काम पयलीं करता. संडासाच्या जागेंतल्यान जर रगत पडलें कोण कोणाक सांगना, म्हणजे घरांतल्याच मनशाक सांगना, घोव बायलेक सांगना किंवा बायल घोवाक सांगना. कित्याक म्हणटा तो चुकून कितें जाला आसत काय म्हणून. म्हणजे संडासांतल्या जागेंतल्यान आपल्याक रगत पडपाक लागला ही गोश्ट कितलेशेच दीस तो लिपोवनूय दवरता. एखाद्या बायलेक जर ब्रेस्टान आपल्याक गूट लागत जाल्यार ती बेश्टेच तें म्हणटा, तीच आपुणूच इमेजीन करता, बेश्टेच तें म्हणटा काय नासतलें आनी ती लिपोवन दवरता. म्हणून म्हाका दिसता हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तोंडात एखादो जर आमकां पॅच दिसत आमी लायफस्टायल कित्याक म्हटलें, लोकांची आतां लायफस्टायल बदलल्या. पयलीं इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायलें खाणें नाशिल्लें, इतक्या मोठ्या प्रमाणात एडिक्शनूय नाशिल्लें. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आतांचे नवीन भुरगे आयदर स्मोकिंग आसत किंवा मागीर ते म्हणजे गुटखा आनी बाकीचे आसत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फाटलीं 20 वर्सां पयलींचे काडून पळयात इतक्या मोठ्या प्रमाणात मेळनाशिल्लें. ते आतां इजिली लोकां कडेन पयशेय जाल्या त्या खातीर ड्रिंकींग हॅबीट आसतली, स्मोकिंग हॅबीट आसतली, चिवींग म्हणजे तंबाखू आनी बाकीचे पान मसाला खावप हे सगळें आसतलें. हाजो परिणाम म्हणून कॅन्सर जावपाक लागलेले आसा. दुसरी गजाल आमी जे रुटीनली खाता हे सगळे जे आसा पळय न्ही आमी पॅक्ड फूड खावपाक लागलेले आसा. इवन जावं कळपाक जाय म्हणून सांगता बरेचशे फावटी चिकन जे आसा पळय न्ही ही लायव्ह कोंबडी घेवन जी मारता डॅट इज पर्यंत आनी ती हाडटा घरा कडेन तोपर्यंत ओके. जर ते चिकन फ्रोझन आसत म्हणजे खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान जर ते फ्रोझन जावन येयला, कोंबडी केन्ना मारल्या जाणा कोण 8 दीस पयलीं तिका बेश्टी घातल्या तिचेर आयस घातला आनी ती हाडून विकपाक लागलेले आसा आनी आमी बरें चिकन म्हणून खावपाक लागलेले आसा. ते कितले दिसाचे हाजो आमी विचार करिना.